प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातवाचो 10 वोड 17 ते 22 पर्यंत. Mathew chapter 10 verses 17 to 22. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया. मुळशाताय शिडूक रावत ती तुमकां दरून सोबेत व्हरतली आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मन मारतली. म्हजे पासत अधिकाऱ्यां आनी राजा मुखार तांच्या आनी ओन भावार्थ्याच्या फुड्यांत तुमी गोवाई दिवचे खातीर तुमकां व्हरतली. पूण तुमकां धरून दितोस ते घडयेर तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. कित्याक उलयतात ती तुमी न्हय, पूण तुमचे उदेशी उलयता तो तुमच्या बापाचो आत्मो तो. ते खातीर कशें आनी कितें उलोवचें ते विशीं हुस्को काडिनाका. जिवीशी मारूंक भाव भयणीक आनी आवय बापूय पुतां धुवांक लावन दितली. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतली. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावतीत तांचेच थारोन जातलें. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता जेजू उलयता आमचे कडेन म्हणटा, जो कोण ताच्या फाटल्यान वेता ताजो एक शीस जाता, ताका संवसार आड येता. भाव भयणीनो, काल आमी नातालांची परब केली. आयज आमी जे शिवर्तमान आमी आयकता हें जावन आसा जेजूची उतरां. तो आतां तिचो तो गोट्यान ना. आमी काल परब केल्या नातालांची आनी आमी जेजूक गोट्यान पडयला आनी आजून पासून ह्या थोड्या दिसांनी आमी ताका गोट्यानूच पडपाक घेतले हांव. पूण आतां जेजू आमकां आयज कितें शिकोवन दिता. जेजू आमकां सांगता की जो कोण ताजो पाटलावदार, जो कोण ताजे उतरां प्रमाणे चलता, जो कोण ताजें उतर पाळटा, जो कोण ताजेर भावार्थ दवरता, तांचेर हो संवसार आड येतलोच. मनशा थंय शिडूक रावात म्हणटा. ती तुमकां धरून धर्म शोहेंत वतलीन आनी आपल्या देवस्थानी तुमकां जेरमोन मारतली. भाव भयणीनो, हें जें आमी आयकता हें फकत भावार्थी पासत घेवन घडटलें. भाव भयणीनो, जेजू आयज म्हणटा जेन्ना आमी खरें पाटलावदार देवस्थानी वचोन आमचें जेरवण मारतले म्हणजे जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता ह्या संवसाराचेर आड आसता आनी संवसाराचो लोक एका भावार्थीचेर आड वेता. ताच्या फुड्यान कितें म्हणटा जेजू आयज 22 वडीन? तो म्हणटा, म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तांचें तारण जातलें. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी ताजे पाटलावदार जाता, आमी ताज्या उतरां प्रमाणे चलता, खरें ताजेर भावार्थ दवरता, ह्यो संवसाराचो लोक आमचेर आड येतलो. आनी जेन्ना लोक आमचेर आड येता, आमकां वायट कोत्ता, आमकां दुखयता, आमचेर आमकां त्रास कोत्ता, आमी कितें करूंक जाय? आमी त्रास ताका करूंक जाय ओ आमी एके कडेन कोणें म्हाका थापट मारलें हांवें ताका थापट मारूंक जाय, कोणें म्हाका वायट केलें हांवें ताका वायट करूंक जाय? जेजू आमकां आयज सांगता, जो कोण तुमचेर आड येता, जो तुमकां वायट कोत्ता, तांकां तुमी मोगान चलात. परतून 22वी वड वाचता, म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो. म्हणजे भाव भयणीनो, सगलो लोक जो द्वेस करतलो तो कोण? आनी जेजूच्या नांवा पासत सगलो लोक द्वेस करतलो तो कोण? जो कोण जेजूक वळखना, जो जेजूच्या उतरां प्रमाणे चलना. म्हणजे जो लोक जेजूक वळखना तो लोक द्वेस करतलो एका खरे भावार्थीचो. पूण जेजू फुडें कितें म्हणटा? पूण शेवटा पर्यंत थीर रावतीत तांचें तारण जातलें. भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचे दीस आमकां थोडे आसात. थोडो लोक 40, 50, 60, 70, 80, 100 मोजचा भाशेन 120 पर्यंत ह्या संवसारान आसतलो. पूण ताच्या फुड्यान साश्टांचें सूख आमकां भोगूंक जाय जाल्यार आमकां जाय गरज
जेजूचे दवरपाक आमकां जाय गरज ताच्या उतराचेर आमी चत्राय धरून तें उतर पाळपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी उतर पाळटा संवसाराची रीत आनी देवाची रीत एके भाशेन न्हय. आमी एक आमच्या मनान धरूंक जाय की संवसाराची रीत आनी देवाची रीत सारकी ना, म्हणून देवाचे उतरा प्रमाणे चलता तो लोक आनी संवसाराच्या प्रमाणे चलता तो लोक सदांच आड येता. तो लोक दुसऱ्यांक एकामेकाक दुखयता, म्हणजे एकामेकाक न्हय पूण संवसाराचो लोक एका खरें भावार्थीक दुखयता. आनी त्या वेळार एका भावार्थीन जो जेजूच्या मोगान भरला, जो जेजूच्या प्रमाणे चलता, तो आतां मोगान चलता, दुखयलो जाल्यार मोगान चलता आनी आतां आमच्यान जेजूक ह्या संवसाराक दिवंक जाता. भाव भयणीनो, कितलो लोक आतां खूब लोक प्रेगादोर जाल्यात, खूब लोक देवाचें उतर पोरगोट करतात, खूब लोक उलयतात, शर्माव दितात, पूण खरेपणी आमकां देवाक जेजू आमकां ह्या संवसारान दिवंक जाय जाल्यार आमी आमच्या कोन्यांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी जेन्ना आमी चिंतता देवाच्या उतरा प्रमाणे, आमी उलयता देवाच्या उतरा प्रमाणे, आमी आमच्यो कोन्यो मोगाच्यो कोत्ता देवाच्या उतरा प्रमाणे. आतां लोकांक नाका शर्माव आयकोपाक, लोकांक नाका आतां शिकवण आयकोपाक, लोकांक जाय आमची देख पळोवन देवा कडेन येवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला जाल्यार, खरेपणी आमी देवाक जेजूक आमचो उतरा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार, तर भाव भयणीनो कितें घडटा, जेन्ना आमी चलता देवाच्या उतरा प्रमाणे लोक पळयता की जेजून आमच्या जिवितान कितें केलां तें, देवान आमच्या जिवितान कितें केलां तें, आमचें जिवीत कशें बदललां तें. भाव भयणीनो, कितलो लोक जो जेजू वोखनासलो तेन्ना एके भाशेन जियेतालो, पूण जेन्ना जेजू वोखता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, तांचो स्वभाव, तांचे उलोवपाक, तांच्यो कोन्यो सगळ्यो बदलतात. आनी भाव भयणीनो, लोक पळयता तांकां, आनी चड करून आमचो फामिलीचो लोक, आमची बायल, आमची भुरगीं, आमचो घरकार, आमची बाय माय, आमचे शेजारी, जो कोण आमकां सदां दिश्टी पडटात, तो लोक आमकां पळयता आनी म्हणटा, होय, हाच्या मदें खरेंच बदलाव जाला. खरेपणी हांचें चिंतप, हांच्यो उतरां, हांच्यो कोन्यो जे आमी घमंडीन म्हणटात ते भाशेन आमी उलयताले, आमच्यो कोन्यो अश्यो आसलेल्यो की आमी समजताले की आमी सगळें जाणो, आमी ह्या संवसाराची आमी कोत्ता, म्हणून आमी आतां खालतीपणी जियेता, आमी खरेपणी जेजू सारकीं जियेता. आनी तेन्नाच की आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, वयस आमचो द्वेश जातलो, लोक आमचेर आड येतलो. जेजू म्हणटा, जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका खरेंच संवसाराचो लोक दुखयतलो, पूण आमी कितें करूंक जाय, आमी शेवट पर्यंत थीर रावूंक जाय, आनी तेन्नाच की आमचें तारण जातलें. हेंच करपाक आयजसान आमी फुडें सरया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता.